पयर आमी डेडलायन दिली सरकार 5 तारखेक चालू करता म्हणून तेन्ना आमकां सरकारान आमकां सांगिल्लें सरकारान आमकां सांगलें 5 तारखेक चालू करता म्हणून आमी आरसी सगळे लेटर सुद्दां घेतलेले आनी तेन्ना आमकां 4 कोटी दिता म्हणून ते पावल्ले आसा पूण अजून फॅक्टरी चालू जाल्ली ना। पयर आमी अकस्मात मिटींग घेवन शेतकऱ्यांचे एक 4 आमी 10 जण जमून हे केले परत डेडलायन दिली 8 तारखेक चालू करूया म्हणून आनी तेन्ना आमकां ऑलरेडी आमकां सांगलेलें 8 तारखेक चालू करता म्हणून। आयज परिस्थिती पळोवंक गेल्यार फॅक्टरी आयजूय आमी स्टार्ट करतले म्हणून आमी नेटान येयल्ले आमचो एक निर्णय आसलो आज चालू करतले म्हणून पूण फॅक्टरी आज चालू करूंक शकना कारण तेंचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची जी आसा पळय ती तेंचे अजून तेंचे काम चालू आसा तेंकां अजून परमिशन मेळना। आमी एक तेंकां लास्ट चान्स दिता हो आमी ब्रेस्तार म्हटल्यार आमकां फॅक्टरी चालू जाल्ली जाय म्हणून सांगलेलें आसा आनी जर ब्रेस्तार दीस म्हणल्यार आमचे जर आमकां चालू जाली ना जाल्यार आमी शेतकरी ह्या नात्यान भितर वचून चालू करतले हे आमचे सगळ्या शेतकऱ्यांचो निर्णय आसा। कित्याक आमची आयज पासून आमचें नुकसाण दिसाक 4-5 लाख अशें नुकसाण जालें लोक येयल्ले आसा ऊस थंयसर पडून उरलेलो आसा तेन्ना हो ऊस बेगीच्या हाडून आमच्या फॅक्टरीलो चालू करूंक जाय आमकां कित्याक नाजाल्यार आमकां ऊस फुडें लावप काय ना हे साखर कारखानो सुरू जातलो हेचे खातीर केन्ना सुरू जातलो हेची एक म्हायती घेवपा खातीर सगळे शेतकरी हांगासर आयिल्ले। आमी सगळे जाण हांगासर आमचे सांगेचे आमदार आसात प्रसाद गांवकार हांव स्वता आमी सगळे शेतकऱ्या भावनेंतल्यान हांगासर आयिल्ले आनी आतां एडमिनिस्ट्रेटरूय आशिल्लो 2-2.5 वरां मिटींग आतां एडमिनिस्ट्रेटरा वांगडा जाली। सगळ्या शेतकऱ्यांनी आपले म्हणणें जें आसा तें मांडिल्लें आसा। पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें काम जें आसा पोल्युशन कंट्रोलाच्या संबंधान जें कितें उबारणी करपाची आसा तें काम ऑलमोस्ट जाल्लें आसा। फाल्यां पर्यंत आयज सांजे नाजाल्यार फाल्यां सकाळ पर्यंत तें काम कंप्लीट जातलें अशें एडमिनिस्ट्रेटरान सांगलां। तें जाल्या उपरांत पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची तांकां सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या उपरांत काम रोखडेंच हांगासर शुगर फॅक्टरी जी आसा ती चालू जातली। आयज मेरेन हांगासर सादारण 800 ते 850 टन ऊस आयिल्लो आसा तो हेजे मुखार वाडत वतलो आनी ताका लागून तो वाडत वचत जाल्यार शुगर फॅक्टरी जितले उसरां स्टार्ट जातली तेजें नुकसाण शेतकऱ्यांचें जातलें आनी त्याच बरोबर फॅक्टरीचेंय जातलें आनी तें जावचें न्ही आनी शुगर फॅक्टरी बेगिनात बेगीन चालू जावची ह्या नदरेंतल्यान आमी एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन आतां उलयल्ले आसा आनी आमची अपेक्षा अशी आसा की फुडल्या 2-3 दिसां भितर बरोबर न्ही 2-3 दिसां भितर हे सगळो प्रोसिजर कंप्लीट जावन ही फॅक्टरी जी आसा ती चालू जातली आनी ऊस जो आतां आयिल्लो आसा तो क्रश जावन बाकीचो जो ऊस आसा तो हळू करून शेतकऱ्यांचो सगळो क्रशिंग सिजन हांगासरलो चालू जातलो अशी आमची आतां अपेक्षा आसा।